केरळ राज्यातल्या त्रिशूर जिल्ह्यातल्या मुंडा तिकोड हांगाच्या एका फोगाच्या कारखान्यात भिरांकूळ स्फोट जालो। ह्या स्फोटान सुमार 13 जाणांक मरण आयलें जाल्यार कांय जाण जखमी आसात। तातूंतल्या कांय जाणांची स्थिती गंभीर आशिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। मंगळारा ही दुर्दैवी घडणूक घडली। पळयात। केरळातल्या त्रिशूर जिल्ह्यातल्या मुंडा तिकोड वाठारांत आशिल्ल्या एका फोगाच्या कारखान्यात मंगळारा भिरांकूळ स्फोट जालो। ह्या स्फोटात सुमार 13 जाणांक मरण आयलें तशेंच जायते जाण गंभीर जखमी जाल्यात अशें कळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दर वर्सा जावपी त्रिशूर पुरम उत्सवा खातीर फोग तयार केल्लो खंय। तयार जाल्लो फोग एका गुदावांत दवरिल्लो। ह्याच गुदावांत अचकीत स्फोट जाल्ल्यान ही दुर्दैवी घडणूक घडली। हे विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळावे उजो पालोवपी दळ, पुलीस तशेंच हेर अधिकारी घडणूक थळार पावले आनी मजत काम सुरू केलें। जखमी जाल्ल्यांक लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले। कारखान्यांत स्फोट जाल्लो ते वेळार 40 जण काम करताले अशें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।